तोंड दाखव मरे. गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. तर आज 20 ऑक्टोबर आणि 30 ऑक्टोबर आमचं नरकासूर. सो आम्ही नरकासुरा प्लॅनिंग नरकासुरा तयारी लागलाय करपा. तर आज डे 1 आमचो. ते पळोवपा शकताय ह्या सायडी आसा माती, ह्या सायडी आमगे नरकासुरात रुपणी आमी रेडी करताय. सम फातर भितर बेज बी कित घालपा ते घायले आसा आनी आतां माती थापताय आनी मातशें जाता आमगे रेडी एक 1.5 वरांनी 2 वरांनी. काय पळय सद्या हेतू आमगे माथे भितर पाल मेळ्ळे आसा. मेरे पाल दिश्टी पडना पळय दाखय मारता काय ए धावली मरे आनी हांगा दाखय हांव करता दाखय मरे. पूण अशको ना अशको हाड अशको व्हिडिओ. अशको हॅलो कशें काडटा अशको ना अशें अशें असो. सद्या आमगे नरकासुरा रुपणी इतली जाली आसा पळोवपा शकता तुमी. हो फोन कामाक आयला ना काय घाला सद्या आमी इतले नरकासुरा जाला हा पळोवपा शकता तुमी इतलो. दो बड़ा रातीची 12:06 जाले आसाय आनी आमी नरकासुरा गमा पेपर मारताय. तर गायज आयज आमगे नरकासूर चलता म्हळ्यार स्टार्ट केलो आहा. हिंगा आमगे नरकासूर पेपर मारताय. गम आहा अनिकेत मिक्सचर एक बॉय गम म्हळ्यार आमगे हाबरुके म्हण आमी पयले काळार नांव दिलें आसता का म्हळ्यार पीठ आनीक उदक घालप आनी यूज करप तेका म्हळ्यार अशें करून हें करप कितें करप तें कळ्ळें तुमकां. हो आमगे नरकासुरा ह्या वर्सा चड बरो जाला. पण पेंटाचे आसणार तेच कितले बरें जाता. आनी निकेत बाब सांगता पेंटार आस खंय आमी असं कमेंट केला बीन जाला. फर्स्ट लॉगिन होती गेली असं चल्ला सगळे. आठ टाइम जालो हा. आठ टाइम 12:55 जाले हाय. चल बरें. ओके ओके. पाचवा शेकची ना पाहिजे